नमस्कार गोवंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो मेळूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। नीट परीक्षा पेपर लीक घडणुकाड एनएसयूआय आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर उक्तायलो निषेध। अधिवेशना वेळार घालतले घेराव। एकोणशे वर्सा आदल्या शिलालेखाचेर सापडले वेगळे राजवटीचे नाव। शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आणि 5व्या शतकांत गोंयचेर हय्यार राजवटीच्या धर्मा राजनो ह्या राजाचें आशिल्लें राज्य। लोकसभा सोंपली आणि सरकारान इंधनाचेर व्हॅट वाडयलो। पेट्रोलाच्या दरांत लिटराचेर 1 रुपया आणि डिझेलाच्या दरांत लिटराचेर 36 रुपये जाली वाड। विरोधी पक्षांनी उक्तायली तिडक। गणेशपुरी म्हापशा जाल्ल्या खून प्रकरणातल्या मुखेल आरोपीक केली अटक। ह्या आरोपीक कडक ख्यास्त दिवची आहे मतदेवडीच्या फामिलीची मागणी। हायवेच्या कुशीक उंच इमारतींचेर उबारिल्ल्या जायरातींच्या होर्डिंग्सांची घेतली उच्च न्यायालयान दखल। कारवाई करपाचे दिले निर्देश। राजदीप बिल्डर्साकूय नोटीस। आणि गोंयांत वाडटा डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो भंय। लोकांनी आहाराचेर दवरचें नियंत्रण। मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन। आता खबरो विस्तारान। परी 1993 वर्सा भूमिक देवळा कडेन प्राचीन शिलालेख सापडिल्लो। शिलालेखाचेर बरयल्ल्या लिपी प्रमाण 4थ्या आणि 5व्या शतकांत गोंयांत आनीक एक खबर नाशिल्ल्या राजवटीची म्हायती मुखार आयल्या। पळयात स्पेशल रिपोर्ट। गोयच्या आणि दक्षिण कोकण भागाच्या प्राचीन इतिहासाबद्दल एक व्हड खुलासो हालींच जाल्ल्या संशोधनांतल्यान मुखार आयला। पर्येच्या भूमिका देवी मंदिराच्या भायर सापडिल्ल्या एका शिलालेखाच्या मजकुरा प्रमाण गोंयचेर राज्य करपी एका वेगळ्या राजवटीचे नाव सापडले। खरें म्हटल्यार हो शिलालेख 1993 वर्सा तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंह राणे हाणें सगळ्यात पयलीं पळयिल्लो आणि तेन्नाचे पुरातन खात्याचे संचालक पी शिरोडकार हाणें त्या शिलालेखाचो अर्थ लायिल्लो। पूण 2 लायनीचो हो संस्कृत आणि ब्राह्मी लिपींतलो मजकूर चुकीच्या पद्दतीन कॉपी केल्ल्यान ताचो अर्थ वेगळोच लागिल्लो। उडुपीच्या एका कॉलेजींतलो आदलो प्रोफेसर टी मुरुगेशी हाणें ह्या शिलालेखावयलो मजकूर परत कॉपी करून ताचो नव्यान अर्थ काडलो तेन्ना ही नवी म्हायती मुखार आयली। ह्या शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आणि 5व्या शतकात गोंयचेर हय्या राजवटीच्या धर्माराजाचे राज्य आशिल्ले अशें कळटा। आमकां कळटा की ते स्थान इतले पवित्र जावपाचें कारण थंयच हाज्या पयलीं एक यज्ञविधी जाल्लो आनी तो यज्ञविधी कित्याक जाल्लो तें आतां आमचे मित्र मुरुगेशी आनी त्या लेखाचें वाचन तांणी ठसो घेतलो ताजो परतो गोंयांत येवन। कित्याक 1993 सालान जे छापून आयिल्लें आनी कोणा कडेन तो ठसो दाखयल्लो तो तांचें म्हणणें आसा की तो ठसो एका विशिश्ट पद्दतीन घेवचो पडटा। तो घेवंक नाशिल्ल्यान ती लिपी तेन्नाची इतल्या 1800 वर्सां पयलींची ताजें सारकें वाचन जावंक ना। तें मुरुगेश हांणी मागीर एका ह्या क्षेत्रांतले आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियेचे तांचे मित्र आसात तांणी मुनिरत्नम रेड्डी म्हणटा तांकां मदत केली हो ह्या ठशाचें वाचन करपाक। आनी जे आतां हो लेख आसा तो 2 वळीन संस्कृत ब्राह्मीन आसा आनी ब्राह्मी अक्षरां आसा आनी संस्कृत भाशा आसा जाल्यार तो लेख आसा तो असो पयल्या वळीन आसा। धम्मलय जुनू हयहय म्हणजे हयहय राजवंशाची म्हायती तातूंत मेळटा आनी राजाचें नांव मेळटा की धर्मयज्ञ हे त्या पयल्या राजाचे ते म्हणटात की हे भोज घराणें आसूंक शकता जे चंद्रपुरा राज्य करताले आनी ते मान्य आसा म्हाका। हो पाशाणी युपस्तंभ एकमेव आसूंक शकता संपूर्ण ह्या आमच्या अस्तंत दर्यादेगेर आनी गोंयांतलो। त्या दृश्टीन पर्येच्या ह्या युपस्तंभाचे किंवा खांब्याचे पाशाणी महत्व खूब वाडलां आतां आनी ताजेर खूब आनीक जाण येवन संशोधन करतले वेगवेगळ्या पद्दतीन। Re-examination of the inscription, I understand that inscription recorded for the first time in the Goan history a new dynasty that was ruled over Goa. As stated in the inscription, Dharma Yagno
a king of Ayaya family performed a yagna or a sacrifice in the Bhumika temple. Now it is a completely dilapidated condition, and along with his army he conducted a sacrifice, and it could be the pillar could be a upastamba or a sacrificial pillar. And this inscription is very important so far concerned the Goa history and culture. It was the earliest known record of Goa on paleographical basis, that is on the basis of the writing. We come to the conclusion that it belongs to 4th or 5th century AD. So that is why it is the earliest inscription of Goa and composed in Brahmi script and Sanskrit language. Though it was a small inscription, it is very, very important, which introduced for the first time a new dynasty that was existed in Goa. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा सोंपली आणि भाजप सरकारान इंधनाचेर व्हॅट वाडयलो. पेट्रोलाच्या दरात लिटराचेर 1 रुपया आणि डिझेलाच्या दरात लिटराचेर 36 पैसे वाडयल्यात. देखून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें इव्हेंट योजनेचेर निरर्थक खर्च करिनासतना काटकसरतीचेर उपाय आपणावचे. सरकाराक सामान्याचो कोणो मोडपाचोच आसा. हालींच तांणी वीज दर वाड केल्ल्यान आयज इंधनाचेर दर वाडयला. विजेच्या दराक लागून जनतेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी प्रक्रिया भाजप सरकाराचो गरीब विरोधी एजेंडा उक्ताडार हाडटा. राज्याची तिजोरी खाली जाल्ल्यान निधी एकठांय करपा खातीर आनी इव्हेंट आयोजीत करपा खातीर ही दर वाड केल्या. भाजप सरकाराक सामान्याच्या त्रासाची पर्वाच ना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें केला. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी गोंयकारांक व्हॅट कापून पेट्रोलाचे दर लिटर 60 रुपया सकयल दवरपाचे आश्वासन दिल्ले. शासनान जर ही दर वाड फाटी घेवंक ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशें विरोधी पक्षाचे म्हणणे. दिन तेमी दाखोवन दिले. इलेक्शन जालें आनी लोकांक इतले अश्युरन्स दिले. हे फ्यूल कट करून उडयले, प्रायसीस फ्यूल हायकाचे देंवयल्ले, पण आज पत्तोन तेमी चडयले. हे दाखोवन दिता हे फक्त जुमलेबाजी इलेक्शनाक सांगताले म्हणून. दे आर नॉट सिरियस. देर आर 2 hikes. One is the power hike as well, and power hike by 3.5%. When we spoke about the power hike, any the fuel hike, this is like breaking the backbone of the normal citizen. बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला. विथ दिस, बिकॉज ऑफ दी ह्यूज इन्फ्लेशन, आज दाखोवन दिता की जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो, म्हाकाय आज जाता 2012, त्या वेळार तेणे व्हॅट कातून 60 रुपयाचे प्राइस दिलेले. 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स. आणि हो तेगेलो शिष्य प्रमोद सावंत हेणे उरपाट केले. हे कितें दाखोवन दिता भावंदो? हे दाखोवन दिता की दिस गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस, ओनली जुमलेबाजी. And the Congress government, the Congress party along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue. We will protest. We will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. इलेक्शन जशें जालें लोकसभाचे, तातूंत ही सेकंड गोंयकाराचेर ह्या सरकारान वाड केल्ली आसा. पयली केली ती इलेक्ट्रिसिटीची. जेन्ना जानेवारीन JERC कमिशन जेन्ना हांगा आयिल्ले, जेन्ना गोंय सरकार थंय प्रपोजल घालतालो वाड करपाचो, तेन्ना आमी थंय ऑब्जेक्ट करून सरकाराक सांगिल्लें की 1400 करोड रुपयाचे ड्यू आसा टुवर्ड्स इंडस्ट्री, टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आनी कमर्शियल, ते पयलीं रिकवर करा. दुसरे आमी एक सांगिल्लें की जे आज गोंयान होम स्टे म्हळ्यार जे बंगले लोक भाड्याक दिता, आज प्रत्येक विला दिसाक 80,000 1 लाख रुपयाक लोक भाड्याक दिता, पूण ताका मिटर आसा रेजिडेन्शियल मिटर. आमी सरकाराक सांगिल्लें क्रॅकडावन ऑन ऑल दीज हाऊजीस आणि ते रेजिडेन्शियल ते कमर्शियल करा म्हणून. सो थंय आज जी पिल्फरेज आसा
ती म्हाका दिसता हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे पयशेकार आसा ताका वाचोवपाचो प्रयत्न चालला. बदलो घेवपाक लागला कारण दक्षिण गोंयची सीट आमकां मेळूना. पयलीं म्हणल्यार इलेक्शन जाल्या बरोबर फर्स्ट म्हणल्यार पावर टॅरिफ हायक केले आनी अप्रॉक्सिमेटली 60 पैसे 90 पैसा पर युनिट. मान्य मुख्यमंत्र्यान पयलीं विधान केले की काय ना जस्ट न्हू पूण जस्ट जेन्ना पावर टॅरिफ 60 ते 90 पैसे इंटू युनिट्स करता तेन्ना कितले रुपया जाता हे बारीक लोकांक चिमटो लागतो. तशेंच आतां पेट्रोलाचेर 1 रुपया आनी डिझलाचेर कितें 35 पैसे कितें वाडयल्या म्हणून आयकूंक मेळ्ळें. सो हातूंत जर एक पळय दीस क्लियरली इंडिकेट दॅट की इकॉनॉमी मॅनेज करपाक सरकार फेल जाला. म्हणजे इकॉनॉमीचो जो स्ट्रक्चरींग आसा हे सरकारा कडेन जमना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हायवेच्या कुशीक आणि उंच इमारतींच्या छप्पराचेर उबारिल्ले जायरातींचे होर्डिंग्स तशेंच वीज खांब्यार लायिल्ल्या जायरातींची गंभीर दखल घेत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या होर्डिंगांचेर येरादारी पुलीस अधीक्षकांक कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. मजगतीं वीज खांब्यार जायरात फलक लावपाक निविदा दिल्ल्या कंत्राटदारांक तशेंच राजदीप बिल्डर्सांक नोटीस जारी केल्या. हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा 28 जूनाक दवरल्या. 3-4 गोष्टी हायकोर्टान आपल्या ऑर्डरीन नोंद केल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे हायकोर्टान म्हणला की जे रस्त्याचे सायडीक हाडून एक तरेची कार्ट जावं एक ट्रॉली कशी उबी करता आनी होर्डिंग्स लायता ते कोण लायता कितें ते कांयच पत्तो ना आनी ते आसा ते ट्रॅफिकाक हॅजार्डस आसा म्हणून. तर हायकोर्टान सांगला ट्रॅफिक पुलिसाक की ते एक्शन कितें घेतलें ह्या संबंधान त्या संबंधीची माहिती फुडल्या शुक्रार मेरेन हायकोर्टाक दिवपाची आसा. ते पुलिसाक डायरेक्शन गेलां. दुसरी गोष्ट आसा एक म्हणजे जे एडवर्टिजमेंट जे आसा इलेक्ट्रिकल पोल्साचेर लायिल्ली आसा पळय त्या संबंधान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तर ताकाय नोटीस धाडल्या कोर्टान की कारण ताचें अशें की आनी परमिशनां सगळीं घेतल्या काय ना कित्याक हायवे एडमिनिस्ट्रेशनाचें परमिशन लागता. हायवेचे सायडीक जावं हायवेचेर तुका जर होर्डिंग जावं एडवर्टिजमेंट लावपाचें आसा जाल्यार हायवे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या परमिशना शिवाय लावं शकना. सो त्या ग्रावंडाचेर ताका नोटीस काडल्या. तिसरें इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे एक राजदीप बिल्डर्स म्हणून अख्ख्या गोंयान एडवर्टायजमेंट दिसता व्हडल्यो त्या विशींचो जो पॉयंट आसा त्या विशीं हांव एके स्क्वेरीन फोटोग्राफ थोडे दाखयले ह्या एडवर्टिजमेंटाचे आनी हायकोर्टान त्या पार्टीक नोटीस काडिल्ली आसा आनी केस आतां फुडल्या फ्रायडे दवरिल्ली आसा. सो फाटले खेपेक पणजेचे हायरायज बिल्डिंगेच्या संदर्भात डायरेक्शन दिल्लेलें की 16 ज्यो आसा त्यो तुमी कितें करतले काय म्हणून कितें जालें तें. तर CCPन आज एफिडेविट एक फायल केलें की सगळे अशे 16 होर्डिंग्स आसा हायरायज बिल्डिंगाचेर तातूंतले तांणी 6 होर्डिंग्स ऑलरेडी काडिल्ली आसा म्हणून 10 होर्डिंग्स काडपाक तांणी एक 8 विकाचो टायम मागला कित्याक तांणी ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा 48 अवर्सान त्या पार्टीक काड म्हणून. ते जर काडिना जाल्यार CCP ती काडटले म्हणून आनी ताणें आज एफिडेविट फायल केला त्यो ऑर्डरी काडपाच्यो ज्यो नोटीसी काडल्या पळय त्यो ऑर्डरी प्रोड्यूस केल्ल्यो आसा हायकोर्टान आनी ते एफिडेविट हायकोर्टान रेकॉर्डार घेतिल्ले आसा आनी CCPक सांगिल्लें आसा की त्यो हायरायज बिल्डिंगे वयले ज्यो होर्डिंग्स आनी एडवर्टिजमेंट आसा ते काडून उडोवपाच्यो म्हणून. ओके केन्ना दवरला ही मॅटर. ही केस फुडल्या शुक्रार दीस दवरल्या. मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना पूण गोंयांत वाडत वचपी डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो पळयल्यार भिवपाची गरज आसा. राज्यांत दर दिसा 1 ते 2 नवे डायलिसीस दुयेंती मेळपाक लागल्यात. ही गजाल भिवपाची आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. 20 ते 25 वर्सां आदीं राज्यांत JMCत एकूच डायलिसीस केंद्र आशिल्लें. त्या वेळार डायलिसीसाची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींचोय आंकडो उणो आशिल्लो पूण फाटल्या कांय वर्सांत हो आंकडो नेटान वाडत आसा. आयज राज्यांतले 12 तालुक्यांनी डायलिसीस केंद्रां आसात. एका डॉक्टर एक्सप्लेन करता तुजी शुगर जर वाडली तुजी किडनी फेलियर जातली तुका डायबिटीक रेटायनोपॅथी जातली. यू कंट्रोल युअर शुगर फ्रॉम द डे 1 डॉक्टर सांगता यू टेक युअर टॅबलेट्स यू कंट्रोल युअर डायट. बट हाऊ मेनी पेशंट्स हाऊ मेनी पीपल आर डुईंग दीस. नो वन. आमी पळयता की डेली एक तरी पेशंट जो आसा पळय इट्स शिफ्टिंग फॉर द डायलिसीस. एकटो तरी डायबिटीक जाल्लो मनीस एक दिसांतल्यान एकटो हो एकदा डायबिटीकाचेर एक किंवा दोन हे जायत आसा. ज्या पद्दतीची डायलिसीस सेंटर्स गोंयांत वाडपाक लागला म्हणजे हांव म्हणटा भंय दिसपाक लागला. हांव भिवपाचें ना म्हणटालो पण भंय दिसपाक लागला. इट्स व्हेरी मच वरी फॉर गोंयकारां खातीर कारण आज पुराय 12 तालुक्यांनी वी हॅविंग दॅट डायलिसीस सेंटर एंड वीच इज फूल. 20 वर्सां पयलीं कितली डायलिसीस सेंटर आशिल्ली गोंयांत? हार्डली 1.
गोवा मेडिकल कॉलेजीत एक डायलिसीस सेंटर चलतालें 20 ते 25 वर्सां पयलीं. ताज्या उपरांत आमी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 2 सुरवात केली. आतां म्हाका दिसता प्रत्येक जाण म्हणजे 12 आमचे तालुका प्लेसीस वी हॅव बिसायड्स दॅट इन द प्रायवेट सेक्टर्स देर ऑल्सो. हे त्या खातीर म्हणजे ऑलमोस्ट तशें पळयत जाल्यार ग्लोबली जर पळयत जाल्यार इंडिया इज द कॅपिटल ऑफ डायबिटीज. राज्यात फुडले 5 दीस घोग्यांनी पावसाची शक्यताय वेधशाळेत उक्तायल्या. 23 जूनाक रेड अलर्ट सादुरतायेची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. फोरकास्टिंग आज 21 तारीख को आज हम देख रहे हैं, तो अपने ऊपर जैसे हमने 2 दिन पहले भी प्रेस रिलीज इशू किया था कि इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी. तो जैसे हम अभी देख रहे हैं तो कल हमारे वालपोई रीजन के ऊपर वी अबाउट 258 mm रेनफॉल, जैसे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल. और प्रेस रिलीज में हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि देर इज़ चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेनफॉल. सो आज हम 21 से नेक्स्ट 25th यानी नेक्स्ट 5 डेज तक, तो 21 से लेके 25th तक अभी हम बोल रहे हैं कि देर इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी. एंड उसी दिन में हमने ऑरेंज वार्निंग एंड 23 और 24 को एक रेड वार्निंग. इस हिसाब से अभी हमने इंफॉर्मेशन आज के वेदर बुलेटिन हम बोल रहे हैं. सो 21 से 25 तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है नेक्स्ट 5 डेज. एंड 23 एंड 24 डेट को हेवी टू वेरी हेवी एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है. तो जैसे एक आसान भाषा में हम उनको समझेंगे तो 23-24 को बारिश बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बोल रहे हैं. और 21 से लेकर आज से लेकर नेक्स्ट 5 डेज तक देर इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी. तो ये इसमें अगर अकॉर्डिंगली कलर कोडिंग भी हमने एज पर नॉर्म से वो दे दी है. सो इन दिस सिचुएशन जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वेदर बुलेटिन को कंटिन्यू अपडेट दे रहे हैं. नाउकास्टिंग इन्फॉर्मेशन भी रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जा रही है. थ्रू सचेत माध्यम से भी हम लोगों की तरफ पहुंचने की कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. सो एज पर ये इन्फॉर्मेशन current situation 24 से 25 there is increasing rainfall over Goa. Yes. There is this is talking because next previously 3 to 4 days ना. तो बहुत बार यही होता है कि इफ़ यू सी कि पंजी के ऊपर अगर बारिश नहीं हुआ या थोड़ा सा ईस्टर्न अपना वेस्टर्न कोस्ट जो है यानी सी को लग के, तो वहाँ पे अगर रेनफॉल रही से हुआ तो देर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल ऐसे एक जाता है. बट अगर हम देखेंगे फ्रॉम 4 जून ऑनवर्ड्स जैसे अपने ऊपर मानसून आ गया है, उस टाइम में एवरेज अगर हम देखेंगे इफ़ यू सी लेस 3 to 4 डेज बिफोर, तो हमारे कुछ स्टेशन पे 50 mm 40 mm रेनफॉल हमें मिला है. अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो विद इन जून मंथ, एक जून महीने को हम देखेंगे तो 20 डेज जो होते हैं जिसमें 2.5 mm रेनफॉल हमेशा हमको मिलता है. ओके, सो 10 डेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो बारिश हमको नहीं मिलता उस दिन में. तो दिस मानसून सीजन, तो मानसून भी जो होता है वो पल्स के थ्रू अपडेट होता है कि नेक्स्ट 3-4 डेज कांस्टेंट हो गया, देन थोड़ा सा ब्रेक आता है, देन बिकॉज इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ विंड बेस्ड सिस्टम. सो अभी जो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे जो प्रीवियसली भी अच्छा बारिश मिला है हम लोगों को, और अगर हम एज अ डिस्ट्रिक्ट एवरेज भी देखेंगे तो अभी नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं. तो आज एज ऑन डेट यानी 21 देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेनफॉल अभी अपने रीजन के ऊपर होना चाहिए था. इट इज़ अबाउट 610 mm यानी 610 mm रेनफॉल थ्रू आउट द गोवा स्टेट में होना चाहिए. वी रिसीव अराउंड 550 mm रेनफॉल, तो इट इज़ नॉर्मल रेनफॉल. और अभी 1-2 हेवी रेनफॉल्स होने से भी ये एवरेजिंग हो जाता है. सो आज एंड देखेंगे तो अपना स्टेट के ऊपर मानसून का जो परफॉर्मेंस है और मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहा है. लेकिन अलॉन्ग विद जो हमने हेवी रेनफॉल जो ये वार्निंग जो बोला था, उसके एडिशन ये भी रहेगा कि उसमें सब स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होते हैं एंड सम टाइम के थंडर शावर्स भी होने का कुछ जगह पे चांसेस हो सकता है. रिगार्डिंग ये जो मानसून डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आई होप कि ये खेत के लिए और क्रॉप प्लानिंग के लिए और अर्ली लैंड प्रिपरेशन एक्टिविटी के लिए भी ये रेनफॉल अच्छा साबित होगा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फोकस ऑन मोर ऑन द सिचुएशन, बट एज ऑन डेट की जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन 2 डिस्ट्रिक्ट इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री. एंड जो भी एग्रीकल्चर का जो भी सिचुएशन है दैट इज़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि क्या हो सकता है उसमें, बट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बी फोकस मोर ऑन द सिचुएशन. नीट परीक्षा पेपर लीक घडणुका आड NSUI तशेंच काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकारा आड आझाद मैदानाचेर निशेध उक्तायलो. विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांव, दक्षिण गोंय खासदार विरियातो फर्नांडीस, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. नीट परीक्षा आतां मेरेनचो व्हडलो शैक्षणीक घोटाळो देखून केंद्र सरकारान ही नीट परीक्षा परतून घेवची
तशेंच ही परीक्षा घेवपी NTA संस्था बंद करची ह्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर जून 24 अधिवेशना वेळार संसदेक घेराव घालतले अशी शिटकावणी काँग्रेस आनी काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटना NSUI हांणी दिल्या. Firstly, we need to understand that one of the biggest scams of India has taken place, that is the NEET scam, wherein papers have been leaked. So it is important to understand that it has happened across the country, and this has happened to future doctors. So if the future of our future doctors is in such a situation, where is the country going? This is the question that we are asking the Prime Minister of the country. We have reasons to believe that the Prime Minister himself is not educated, and this is why the situation of the education system in the country has come to such a situation. The NSUI across the country is demanding for a ban on NTA, the National Testing Agency, which has done a scam with the UGC NET exams, and again a scam, and has leaked papers of the NEET. There were clear evidences in Godhra. There are clear evidences in Bihar wherein confessions have taken place. And the education minister is still supporting, and he is not banning, and he is not coming with a solution, which shows that he has clear inclinations towards these fraud people, and he is involved in this. So on 24th of this month, we'll be doing a parliament ghera also. The Congress party and the NSUI will be doing a parliament ghera. Modi government, failure of the education department and failure of the national, the NTA, this agency that is responsible for this mess created on the future of our students. आणि आता जेन्ना रिपोर्ट आयले it was always known to the education minister and to the government of this mess, but they denied. आज जेन्ना पेपराचेर आमकां गोमोन येता की बिहारच्या गांवांत one student has confessed to this crime, 4 have been arrested, in which they have said that 30 to 40 lakhs of rupees was paid to leak this NEET examination paper. It was also said that some teachers were given about 7 lakhs rupees. One particular institute, coaching institute, 2 crore rupiah of check translation has been caught under suspicious grounds. So what are we doing? This is the failure of this BJP government that says that there was no scam in any department. आज भुरग्याक रस्त्यार आख्खे देशभर ह्या सरकारान हाडलेले आहे. सदांच सांगतालो की कितें ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा, पूण आज सिद्ध जाला की हाचे सगळे मंत्री फक्त पयशे खावपाक सोदतात. आणि ते आज भुरग्यांचे भवितव्य जे एग्जामिनेशन पेपर आसा थंय सुद्धा करप्शन चल्लां. पयलीं तांणी सांगलें ना म्हणून, पूण काल जेन्ना UGC NETचे जेन्ना तांणी एग्जाम्स कॅन्सल केली ताजे वयल्यान सिद्ध जालें की थंय करप्शन आसा म्हणून. आमचो डिमांड आसा की जी NEET एग्जाम जी जाल्या ती परत घेवची, कित्याक तातूंत व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उजो पालवपी दळान 3 आपत्कालीन रेस्क्यू टेंडराचें लोकार्पण केलें. आपत्कालीन आनी बचाव कार्या खातीर येवपी कॉल्स अटेंड करपाक ह्यो 3 गाडयो हाडल्यात. ह्यो उजो पालवपी दळाच्यो गाडयो वास्को, मडगांव आनी फोंडें अशा 3 स्टेशनांक दितले, अशी माहिती उजो पालवपी दळाचो संचालक नितीन रायकार हांणी दिली. डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस आतांच आमी 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर हांगा फॅब्रिकेट करून हाडलेली आहा. आनी ती 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर ही अशोक लेलंड 1415 ई कॉमेट चेसीचेर फॅब्रिकेट करून तेजो उपयोग आमी एमर्जन्सी आनी रेस्क्यू कॉल्स जी गोंयान घडून येतात ती अटेंड करपाक, आमी क्विक सर्वीस दिवपाक ही आमी
एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर आमी तेजो उपयोग करतलो अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. ही 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर आमी सध्या जी ओल्ड रेस्क्यू टेंडर आसली, एक म्हणजे मारगांव फायर स्टेशन, पोंडा एंड वास्को फायर स्टेशन, ही 3 फायर स्टेशनाचेर ही 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर आमी तांकां दितले. कारण ती एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर तेंची कंडेम जाल्ली आसा. तेका लागून ही आमी तांकां परचेस करून फॅब्रिकेट करून तांकां ते आमी हँडओवर करतले. गणेशपुरी म्हापशा वैयक्तीक वादांतल्यान जाल्ले अहमद देवडी ह्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत आरोपी रामकृष्ण उत्तम भोलकर उर्फ RK हाका आंबोली महाराष्ट्रा सावन पुलिसांनी अटक केलो. दुबावीत आरोपी फाटल्या 22 दिसां सावन फरार आशिल्लो. ह्या दुबाविताक कडक शिक्षा दिवपाची मागणी अहमद देवडीच्या फामिलीन केल्या. आमकां सरान प्रॉमीस केल्लेलें कितें आमी जाता तितले बेगीन आमी ताका धरून हाडटले म्हणून, एंड दे प्रूव्ड इट, कितें आमी करून दाखयली म्हणून. सो वी आर व्हेरी भितरल्यान एक दुखूय आसा आनी एक ते हॅपी न्यूज कितें हां तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां ती केली, तेंचो विश्वास तेंच्यांनी जे दिल्ले आमकां, तेंच्यांनी सगळें जशें सांगलेलें तशें केलें. वी रियली लायक टू थँक ईच एंड एवरी पुलीस जे हे टीम आसले तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून, आनी आमकां जोसेफ सरान सपोर्ट केल्ले, जे कोणें आमकां सपोर्ट केले, ऑल दी NGO जेणे आमकां सपोर्ट केल्ले, ईच एंड एवरीबडी थँक्यू सो मच. आनी आमी हेय विश्वास दवरता पुलिसांचेर, हेचेर तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले, हेंचेर जे कितें जालें तें, आनी प्लस तेंचेर आनी कोण इनवॉल्ड आसा बी हेतून जाल्यार तेंकांय धरतले आनी धरचे म्हणून आमची मागणी. ओके, भावाक सायडीक दवर. सावंतवाडी गावलो महाराष्ट्र इकडे ताका धरले. दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका धरला तो खंय मेळ्ळो, कसो मेळ्ळो तो मेळ्ळो महाराष्ट्रान गावला सावंतवाडी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.